आयज गुड आफ्टरनून. आयज 25 फेब आणि आता व्लॉग स्टार्ट केला. सकाळच्यान मातशें बिजी आसलोलें आणि आयज म्हाजो धाकटू यूट्यूब फॅमिली मेंबरा कडेन उलयला. सारको धाकटो 2 वर्सांचो आणि तेगे नांव ऐश्वर्य. लव यू बाबा. पयलीं हांव कळोन ना म्हाका बाब काय बाय तें कितें मागीर नांव मागीर विचारलें तेका. तेगे वॉयसूय आयकलो हांवें. वॉयस मेसेज धाडलो बाबाक आमगेल्या देनू बाबा. हाय देनू बाबा म्हणून. लव यू बाबा ऐश्वर्य. आणि थँक्यू सो मच. मम्माकूय थँक्यू बाबाचे आणि बाबाकूय थँक्यू. ती राव थी मागे व्हिडिओ चोवपाक. आनी आयज हांव व्लॉगिंग सकाळचा चिंतलो कांय व्लॉग करची ना पुराय जे जेवणाचे हाडले धाडटो घालतो म्हणून. पूण बाबा स्पेशली तुका लागून बाबाचो व्हिडिओ हाडटो मागीर तुका. सद्या बाबा ताता केला न्हिदोलो तो आतां 3:30 जालो. सो तेका न्हिदायला आतां मातसो. आनी आयज मातसो हेडपाच्या मुडान ना. तेका लागून केदो तूं कोणा उलयता तेन्ना मागीर मातसो उलयलो तो मातसो उलोवना चड. सो मागीर तुका बाबा गेलो व्हिडिओ सोद्दां हाडटलो स्पेशली ऐश्वर्य. बाबा तुका लागून बाबाचे क्लिपिंग्स सोद्दां घालतलो ते तूं राव थंय मम्मा आनी तूं न्हू मागे व्हिडिओ चोवपाक. आयज आज जाल्यार राती कडेन आनी दिसभर कांय शूट करून आयज. ओके आयज मातशें बिजी आसलोली. सो दिसभर कांय शूट करून ना. आनी आमचो देना हायशी एवरीबडी हायशी. देना इज डुईंग व्लॉगिंग. मामा सारकी येता मामाचो फोटो सारको पळय. मामा सारकी येता काय ना ती येता. मामा सारकी येता. अरे कासार जाता व्लॉगिंग करून म्हाजो पूत. आयज सकाळच्यान कांय शूट करून ना. आयज जस्ट मातशें बिजी आसलोली. आनी आज तुमकां व्लॉग सकाळचो व्लॉगिंग कांय ना म्हाका कडेन घालपा. सो मातशें क्लिपींग काडलो 2 क्लिपींग कित काडलोले हांवें. सो ती क्लिपींग घायले स्टार्टींग. सो गायज कड घरा कडेन कशी करपा ती रेसिपी हाडली तुमकां. आनी थोडीशी भायली हाडल्या कड आनी मागीर ती घरा कडेन कशी करपाची ती दाखयली तुमकां स्टेप बाय स्टेप. मी घरा कडेन ट्राय करा रेसिपी. आनी हो मिनी व्लॉग ओके मिरची हालचे व्लॉग. आनी हो व्लॉग तुमकां कसो लागो तो म्हाका सांगाय मागीर लास्टा कमेंटा. ओके लास्टा आनी कांय घालना. ओके लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करूं ना ती प्लीज सबस्क्रायब करा आजून. ओके मिरची नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गाय. सी यू नेक्स्ट व्लॉग. हे आता दही करता आणि दूध तापवलं 1 लिटर आणि आता निवयलं थंड केलं ते दूध आणि हे कळ. आता कोणें करता ते पळय. हे आता पयलीं दूध थंड गरम केलं. दूध गरम केलं पतकतो घालून बॉयल केलं आणि थंड केलं. आता ते दही करतना दाखयता खंय करता पळय ते. हे दही पयलीं दूध अशें दवरपाक जाय. अशें मारपाक जाय. हे मारले. आता परत हितून रिपीट करता. 2 3 4 5 हो फेस येवपाक जाय. सो आता दही हे दूध सगळें हितून घालता. आता दही काडटा हितून 1 आनी 2 टेबल स्पून घातले. एका हे लावपाक जाय. एका अशें बोलाक अशें लावपाक जाय. आता परत रिपीट करपाचें. झालं. हे आता मॅक्सिमम 8 वरां पण दवरपाक जाय. म्हणजे सारकें गोड जातलें. हे आता दाखोवन तशें दवरपाक जाय. ताका कांय करूंक नाका. फ्रिजीन दवरपाचें न्हू. भायरूच दवरपाक जाय.
फ्रिजीन दवरूंक उपकारना हें भायर धाकून दवरपाचें 8 वरां 9 वरां भितर सामकें सारकें फ्रोजन आयस जातलें तें फ्रोजन जावचें ना म्हणजे घट जातलें तें एक वरां थंय दवरल्याचें करपाक ऑलमोस्ट जाली ती दाट सकाळ म्हणल्यार सारकी जातली केटलान ती दाखयता त्याची राती कड केलो न्हू ती जालीच तू दाट जाली तेचं